आमी सद्याक आसात वेस्टर्न बायपास हायवे जो न्यू बांदिल्लो आसा ताजेर आसात आनी हो जो पार्ट आसा हो नुव्या गांवांतल्यान वता आनी आतां आमी वतले नुव्या जे ओल्ड हायवे आशिल्लो त्या हायवेचेर, कारण थंय एक प्रॉब्लम जाल्लो आसा आनी थंय लोकांच्या मनाक एक भंय पडिल्लो आसा। हाजें कारण म्हणजे एक गव्हर्मेंटान टेंडर काडिल्लो जो वायडनींग ऑफ रोड फ्रॉम कार्मेल कॉलेज टू फादर आग्नेल आश्रम आनी हाजो टोटल खर्च जो आसा जो 20 कोटी आसा। सो आमी थंय त्या लोकांची मतां जाणून घेतले, तांचे प्रॉब्लेम कितें आसा आनी ते कित्याक ह्या कामाक ह्या रस्त्याक विरोध करतात ते। No, we have a strong objection to this. One of the reasons is that we already have a western bypass which is just not even 100 meters parallel to this particular road, and this particular western bypass was actually made to avoid having to widen this road. Right from the year 2003 onwards, we have been objecting to this, and our objection was taken over heed, and they had made the western bypass. So we, as the residents of this area, the people who are residing, the people who have business establishments, feel that there is no need for an additional widening. They've already widened this. It is already 15 meters, the road is already 15 meters. Now they are talking about having a 5-meter divider also here. So having a 5-meter divider, having the road that, 15 meters this side, 15 that side, then you have footpaths, you have drainage. It is going to go right up to the doorsteps of our residents who are here. और तर रस्तो तर व्हडलो जालो न्हू, रूंद जालो जाल्यार आमकां खूब प्रॉब्लेम जातले। आमचे मेन म्हणल्यार घरां आहा सायडीक, रस्त्याच्या सायडीक, आनी बिजनेस आहा, बारीक लोक आमी बारीक धंदो करून पोट भरतात। ते रस्तो तर रूंद जालो जाल्यार सारके प्रॉब्लेम जातले। आमकां नाका हो रस्तो रूंद जाल्लो। खबर मेळटे भाशेन हो रस्तो वाडोवपा सोदता पूण आमगे मागणी हो रस्तो वाडोवच न्हू, कित्याक सगळीं घर तेंकोना हें वाडोवन जाल्यार आमकां क्रॉस जावपाकूय मेळचें ना, भुरगीं तर जावप येयली जाल्यार आड्डोवपा शकताय। हिंगा आमगे ही मागणी प्लेस कितलीं वर्सां जालीं हांव ल्हान आसतना ही मागणी करूं येताय, क्रॉसूय जावपा मेळपा ना। लोकांस जाल्यार कशें जाता तेका हांव मागोता सरकारा कडेन हो रस्तो तुमी हिंगाचो करचो न्हू, हे सायडी, कित्याक ऑलरेडी ते सायडी बायपास आहा आनी तो बरो व्हडलो आहा। नुवेच्या लोकल्सांचो हायवे जो आसा आग्नेल आश्रम टू कार्मेल कॉलेज जो वायडनींग करपाचो एक गव्हर्मेंटान टेंडर काडिल्लो आसा ताका विरोध आसा। ते म्हणटात की जर हो रस्तो वायडनींग केलो जाल्यार आमची घरां वचपाक शकतात, आमकां घरांतल्यान भायर सरपाक त्रास जातले, गाडयो आमच्या एकदम आंगणांतल्यान वतल्यो, त्याच बरोबर हांगा तांची प्रार्थना स्थळां जावं बारीक कपेलां आसा ती मोडपाक वतली आनी ती ना जातली हांगची, असो विरोध आसा। जे बिजनस आउटलेट्स आसात तांकांय बी हाजो मार बसतलो आनी तांच्या बिजनसाचेर मार बसपाक शकता। त्याच बरोबर तांचें म्हणणें आसा की ऑलरेडी वेस्टर्न बायपास आसा आनी वेस्टर्न बायपासा वयल्यान जे सगळें ट्रॅफिक आसा तें वता आनी ह्या रस्त्याची गरज ना। एक लोकल्सांनी प्रश्न मांडला तो म्हणजे हाजेर विचार करपाक जाय की हो जो वायडनिंगाचो टेंडर जो काडला तो फक्त 2.5 किलोमिटराच्या रस्त्याक आसा, म्हणजे आग्नेल आश्रम टू तुजो नुवें कार्मेल कॉलेज, आनी ताजे मुखार जो एक जागो म्हणजे हायवे उरता तो काय वायडनिंगाचो ना। म्हणजे तांकां ते म्हणटात हे 2.5 मिटराकूच कित्याक वायडनींग जाय, तातूंत भितर लोकांक कित्याक त्रास करतात असो ताणें प्रश्न मांडिल्लो आसा। आनी तांची आनी एक मागणी आसा की हो हायवे जो आसा तो डिनोटिफाय करचो, हायवे नाका आमचो बेस्ट नॉर्मल रोड दवरचो, ही तांणी मागणी केल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर नुवेच्यान भिमा पाटीला बरोबर हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर।